नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. घाट घाटी, घात घातकी, आवय जाली सरस्वती. देगणाक घाव, वळणाक भराव, राखणदारांचो आव, उपराटे धांव, कोण हत्ती कोण जाली पेदी, आवय जाली सरस्वती. अचल निर्जल बारमाही खळखळे, वनचरांचे वळवळे, जलचरांचे कळवळे. वेल्यांक साखरेचे मळे, खालच्यांक दिली मीठ माती, आवय जाली सरस्वती. पुतांचे सेनेत शहामृगी मावळे, तोंडाची फसकां कागदी सापळे. घातक्यांचो दरारो, पातक्यांची चलती, आवय जाली सरस्वती. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. पालिका आरक्षणाचो निकाल. मडगांव, मोरगांव, म्हापशें, सांगें, केपेंच्यो वेंचणुको रद्द. 15 एप्रिल मेरेन वेंचणुको पुराय करपाची हायकोर्टाची ऑर्द. सरकार आव्हानाचे तयारी. वेंचणूक आयोगान 5 पालिकाच्यो वेंचणुको दवरल्यो संस्थगीत. वेंचणूक आचारसंहिता फुडल्या आदेशा मेरेन फाटीं. 15 एप्रिल मेरेन 2 टप्प्यांनी पालिका वेंचणुको घेवपाची परिस्थिती. विरोधकांच्या हातांत आयतें कोलीत. सरकाराक सोलून काडूंक सुरू. दिगंबर म्हणटा कारस्थानी सरकार एक्सपोज. मोगो म्हणटा शार नियोजन मंत्र्याक काडात. विजय वेंचणूक आयुक्ताचेर तिडकलो. साठ वर्सां वेले 45 वर्सां वेले कोमॉर्बिड दुयेंती कोविड वाशिन सुरू. आरोग्य खात्याचे 37 केंद्रांनी लसीकरण. दिसाक 100 टार्गेट. प्रधानमंत्री पयलो. फाल्यां सावन प्रायव्हेटांनी. CRZ 3 कॅटेगरी प्रमाण न्हय देगावेल्या पोर्ट लिमिटांत येतल्याक मेळूंक शकता थाकाय. एक वेळ नो डेव्हलपमेंट झोन लागचो ना. केंद्रीय MOEFच्या अधिसुचोवणेंत कलम. आणि सरकारी खात्यांनी चलपी पेट्रोल डिझेलाच्यो गाडयो बदलून इलेक्ट्रीक गाडयो हाडटले. कांय खात्यांनी EV वापरूंक सुरू. गोंय करतले शिक्षणीक हब. मुख्यमंत्री उलयलो. पालिका आरक्षणाचो हायकोर्टान निकाल लायलो. मडगांव, मोरगांव, केपें, सांगें, म्हापशें 5 पालिका आरक्षणाची अधिसुचोवणी रद्द. 4 फेब्रुवारीची अधिसुचोवणी रद्द करून नवे अधिसुचोवणे वरवीं 15 एप्रिल मेरेन ह्यो वेंचणुको कोर्टान पुराय करूंक सांगल्यात. सरकार सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिवपाचे तयारेंत. पणजे महापालिकेच्या आरक्षणाकय हायकोर्टांत आव्हान. ताचेर सुनावणी बुधवारा. High Court has set aside the reservation in case of 5 municipal councils. And one petition, I think it is in respect of 1 municipal council they have dismissed, other 5 they have allowed. So a new reservation will have to be done. Election Commission has been directed to complete the process of elections by 15th of April. Other councils elections should go ahead because there is no interference from the Honorable High Court. Indeed, it is a historic judgment. We had challenged reservation qua 2 municipalities. One is Sange and another one is Margaon. And on both counts, both the municipalities, the court has held that the reservation is illegal. Illegal in the sense that it is violation of rules and the Act of Municipalities Act, as well as in violation of the constitutional principles. So the High Court has directed that as far as these 2 municipalities are concerned, apart from other 3 municipalities and in which we had not filed petitions, that the reservation is quashed and set aside. The state government is directed to carry out the exercise of reservation within 10 days and complete the process within a time-bound manner. So these are the directions of the court. And I must say, indeed, it's a historic judgment. When the judgment was pronounced, the Advocate General asked for a stay for a period of 1 week because they wanted to go to Supreme Court. That's what Advocate General and Advocate General told the court. But nevertheless, the court held that the reservation is ex facie illegal and therefore there is no question of granting any stay. And this order which is passed by the court is in furtherance to the process of the election. So therefore there is no question of any stay. So the court rejected the stay asked for by the state government. What will happen is this: the state is likely to go challenge the order in SLP before the Honorable Supreme Court. Okay. That is, if the Honorable Supreme Court doesn't interfere,
then we'll go by the High Court order. By 15th of April, we will be completing the entire election process. The High Court has quashed the reservation notification in respect of 5 municipalities, that is Sangem, Margaon, Marmagoa, Mapsa, Kepen, and High Court has said that that notification has to be issued as early as possible, and fresh notification issuance thereafter elections have to be conducted at the earliest. That is what the High Court has said. So when are these dates been scheduled? No, the dates have to be scheduled by the Election Commission again now. The High Court has not fixed the date or anything. So why it was been done? So High Court says that 1/3 reservation for women was not done properly. There fractionally it was lesser than 1/3. So they have said that you have to have it more than 1/3. So when is this hearing coming up, please? High Court hearing is over now. Today the case was fixed for final order. So High Court has passed the final order now. Okay, so now the State Election Commission has to notify again dates. That is the order of the High Court. All municipal elections? No, only in respect of these 5 municipalities. Okay. Other elections will continue. Insofar as Bicholi Municipal Council is concerned, Panji Corporation is concerned, Valpoi, etc. Apart from these 5 municipalities, other elections will go ahead. विरोधकांच्या हातांत आयतें कोलीत तांणी सरकाराक सोलून काडूंक सुरू केलो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा कारस्थानी सरकार एक्सपोज. वेंचणूक आयोगा कडेन हें करपाची हिम्मत ना. शार नियोजन मंत्र्याक काडचो, सरकारान खुर्ची सोडची म्हूण मोगो मागता. विजय वेंचणूक आयुक्ताचेर तिडकलो. आपानय तिडक काडली. एकेकल्याच्यो प्रतिक्रिया. इल्लीगल पद्दतीन जे रिजर्वेशन केल्लें, पीक एंड चूज मेथड यूज करून जे रिजर्वेशन केल्लें तें सगळें हायकोर्टान आज भायर उडयलें. जेन्ना अती जाता थंय माती जाता. एक्स कावन्सिलर आनी कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता की असल्या परिस्थितींत सुद्दां तांणी लोकशाही सांबाळपा खातीर धाडस केलें. हायकोर्टांत वचपाचे गट्स दाखयले अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. आज हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां तें खरें म्हणलें जाल्यार सरकाराचेर एक थापट मारिल्लें आसा. सो मिलिंद नायक इज टोटली रिस्पॉन्सिबल ऑन मोरल ग्राउंडार रिजायन जावचो ना. ताका सॅक करचो ह्या मिनिस्टरसून गव्हर्नमेंटान, कित्याक ही इज रिस्पॉन्सिबल. आयज हे लोकांक जे पयशे लोकांचे वेस्ट जाला, आमचे बाबा कॅन्डिडेट जे भोंवताले बाबा, सो हेजो सगळो जर रिफंड दिवपाक जाय जाल्यार मिलिंद नायकान रिफंड दिवचे. हे कोण हातूंत इन्वॉल्व आसा अर्बन मिनिस्टर, ताका मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करचो आनी सगळी जबाबदारी आपल्या हातांत घेवन आपल्या गव्हर्नमेंटाची रिजिग्नेशन दिवचें आनी नवें इलेक्शनाक वचचें. ते स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून आहा पळय, तो लाचार मरे तो स्टेट इलेक्शन कमिशनर आहा तो रिटायरमेंटाक हांगा गोंयांत आयिल्लो आहा दिसता म्हाका. चेंज फोंट मारून धांवणाक जाय, चेंज करपाचो कसलो फोंट मारून धांवणा पाहिजे गोंयच्यान. असले लाचार ऑफिसर गोंयांत आमचे गोंयचे नांव कसो काबार करतात. आयज जो गव्हर्नमेंट प्रमोद सावंतागे जो सरकार चलयता ताका सगळे कोर्ट तेमी बीजेपी सरकारान बडसांत गेलो आहे. सो ते आज एक जजमेंट काडटाय, फाल्यां एक दुसरो जजमेंट काडटाय. सो कितें एक विश्वास करपाचो जजमेंट काय हो काडला तो. आज हो जजमेंटाचेर बरें म्हणलें या वायट म्हणलें, फाल्यां हो जजमेंट कितें जाता तो खबर ना. बिकॉज ऑल जजमेंट्स आर इन ऑर्डर टू इन्क्लाइन विथ द प्रेझेंट बीजेपी सरकार. कळला की हे जी हायकोर्टान सांगला की इट शूड बी गिवन टायम बिकॉज वी आर गोइंग टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. सो बेस्ड ऑन दीस म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्नमेंट मस्ट हॅव इज टेकिंग अ डिसिजन. बिकॉज आजूच जाल्लें आसा, हांव पणजे पावना. सो स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी will have to take a decision to go to Supreme Court. So maybe the file is being processed. So how whether they might kartale. But I think they will go because the way AG has said, it shows that their intentions are to challenge the order. So they will have to go to Supreme Court. तो निर्णय बरोबर की चुकीचो त्या संदर्भात हांव उलयना, कारण सरकारान सुप्रीम कोर्टान अपील केल्लें आसा. ज्या तरेन दिगंबर बाब कामत आसत, विजय सरदेसाय आसत, हे ज्या तरेन उलयतात ते तेंचें फ्रस्ट्रेशन तातूंतल्यान दिसून येता. एखाद्या निर्णयाच्या आधाराचेर भारतीय जनता पार्टी लूज जावची ना. भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायझेशन हें बरें सक्षम आसा. 60 वर्सां वेले आनी 45 वर्सां पिराये वेल्या कोमॉर्बिड दुयेंतींक कोविड वाशिनां दिवपाची मोहीम सकाळ सावन गोंयांतय सुरू. आरोग्य खात्याच्या 37 सेंटरांनी लसीकरण जालें. रजिस्टर केल्ल्या आनी ऑन द स्पॉट वचपी लोकांकय वाशिनां. सेंटरांक दिसाक 100 वाशिनाचें टार्गेट. सगळ्या प्रायमरी अर्बन हेल्थ सेंटरां, जिल्लो हॉस्पिटलांनी लसीकरण.
प्रधानमंत्री मोदी वाशीन घेवपी पयलो. फाल्यां सावन 250 भरून प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिना. Now only the healthcare workers, from today onwards, healthcare workers, those who are due for the second dose, some slots have been reserved for them, and today we are starting our online registration, on the spot registration for senior citizens 60 plus and for others 45 and above with comorbidities. So these category would have to carry a special certificate from a private doctor authenticating their comorbidity in a prescribed format. There is a prescribed format. The doctor cannot just write on any certificate and give. They have really done a good job of reaching out to the people, and we are very happy. In fact, there are few top citizens of Panjim who have been invited today so that they could tell the public and masses that COVID vaccine, the Covishield, is a safe drug. So म्हाका आमी जर घेतलें जाल्यार हांगाच येवन घेतलें जाल्यार एक लोकांक दिसता की बाबा हांवें सुद्दां घेतलां अशें ताजें एक इम्प्रेशन जावपाक शकता की पीपल मे हॅव तांचें कॉन्फिडन्स लेवल मातशें वाडपाक शकता. अजुनूय लोकां भितर मातशें हें आसा घेवप ना घेवप. हांव वॅक्सीन बी घेतलें आतां. आफ्टर म्हणजे वॅक्सीन घेतना म्हाका असो हें कांय भंय बी दिसूंक ना जावं कांय हें जावंक ना. I waited for half an hour after the vaccine and I am quite normal. प्रत्येकाक विनंती आसा की कोणें ह्या वॅक्सिने पासून पयस पडचें न्ही. जी कितें संदी सरकारान दिलेली आसा किंवा दारांची संदी ती घेवची. ज्या हितून जे कितें आमी वर्सभर कितें ही कोविड-19 महामारी आमी जी भोगली ती आमी कंप्लीट आमी नश्ट करूंक शकतात. वील इश्यू अ सर्टिफिकेट कळ्ळें की फर्स्ट डोस आनी ताणें दुसरो डोस सारको 28 दिसा नंतर येवपाचें, सेकंड डोस घेवपाक आनी फायनल सर्टिफिकेट मागीर आमी परत दितले 28 दिसा नंतर. टोटल 2 डोस घेवचे. त्याच वॅक्सीन ताणें घेवपाक जाय. आमी कोविशिल्ड दिला, परत सेकंड डोस कोविशिल्डूच घेवपाक जाय. आयज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीन एक वर्च्युअल मिटींग घेतली ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स हू वील टेक केअर ऑफ अबाव 60 जे कोविन पोर्टल 2.0 जाला. ताचे फाल्यांच्यान आमी प्रायव्हेट सेक्टरांतली हॉस्पिटलां चालू करपाची आसा फॉर वॅक्सिनेशन फॉर 60 वर्सांच्या वयर जे आहा ते आनी 45 ते 59च्या मदीं आहा तांकां कोमॉर्बिडिटीज आहा ते विथ सर्टिफिकेट हाडचे पडटले. हांकां फालच्यान तांणी सांगलां की तुमी प्रायव्हेट सेक्टरान चालू करा. तातूंत 12 हॉस्पिटलां आहा ती PMJYच्या अंडर जी 12 ती आयज सगळे लिस्ट आयिल्ले सगळ्यांक खबर आहा ती. 3 तांणी नवीन एड केल्या. तातूंत एक मणिपाल हॉस्पिटल आसा, हेल्थवे हॉस्पिटल आनी SMRC हॉस्पिटल. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. CRZ 3 कॅटेगरी प्रमाण जे न्हंय देगेवेल्या पोर्ट लिमिटांत येता तांकां एक वेळ नो डेव्हलपमेंट झोन लागचो ना. केंद्रीय MOEFच्या अधिसुचोवणेंतल्या कलमांत अशी तरतूद केल्या. गोंयच्यो चडश्यो न्हंयो पोर्ट लिमिटांत येतात आनी त्या न्हंयांच्या देगेर जमनी आशिल्ल्या लोकांक प्लान पुराय जातकीर ह्या कलमाचो फायदो जावंक शकता. खासा रिपोर्ट. गोंयच्या CRZचो ड्राफ्ट प्लान सध्या गोंय सरकारान सुचोवण्यो आनी हरकतींक उक्तो दवरला. केंद्रीय MOEF अधिसुचोवणे प्रमाण CRZ 3तल्या कलमा प्रमाण पोर्ट लिमिटांत येवपी जमनींक ब्लेसिंग इज डिस्गायज फायदो. CRZ 3 नो डेव्हलपमेंट झोन. CRZच्या दर्यादेग भरती रेशेकडच्यान 200 मीटर नो डेव्हलपमेंट झोन. व्हडल्या पात्राच्या न्हंयांचे 100 मीटर जाल्यार न्हंयांच्या रुंदी इतलीच लांबाय खंयची कमी ती नो डेव्हलपमेंट झोन दाखोवपाची. CRZ 3 वाठारांत बांदकामाक परवानग्यो मेळच्यो ना. आदल्या अधिकृत बांदकामांक तितल्याच सुवातीर दुरुस्ती वा नव्यान बांदपाक परवानगी मेळटा. पोर्ट लिमीट आशिल्ल्या सुवातींचेर आशिल्ल्या CRZ 3च्या जमनीत नो डेव्हलपमेंट झोन लागना.
आता पळयात गोयचे मेजर आणि मायनर पोर्टात कितल्यो न्हयदेगो पोर्ट लिमिटात येतात त्यो. प्लाना प्रमाण पोर्ट लिमिट सुवाती MPT जुवारी पूल ते दुसरे वटेन बोगमाळो चिंचोणा पोर्ट लिमिट सुवाती भितर येतात. पणजी पोर्ट पुराय मांडवी न्हय, कुंभारजुवे, नार्वे खाडी, म्हापसा न्हय, खांडेपार ते सावड्डे मेरेन, शिरगांव, आक्षे, नेरूल, बिठ्ठोण, बेती वेरे आणि एकोशी, तेरेखोल पोर्ट, तेरेखोल, किरणपाणी न्हय आणि लागसरच्यो सुवाती, शापोरा पोर्ट, शापोरा शिवोले, कोलवाळ, रेवाडा आणि लागसरच्यो सुवाती, साळ पोर्ट, साळ न्हय, वेळी, आंबेली, केळशी, लागसरच्या न्हयदेगेवेलो वाठार, तळपण, गालजीबाग पोर्ट दोनूय न्हय लागसरचो वाठार. पोर्ट लिमिटात येवपी ह्यो सगळ्यो न्हंयो, खाडी आनी दर्यावेळ्याक CRZ 3 वाठाराक नो डेव्हलपमेंट झोन लागू जायना म्हूण केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसुचोवणेंत म्हटलां. तशें जाल्यार गोंयचो ड्राफ्ट CZMP पास जाल्यार हे सुवातींनी घरां, उद्योगधंदे आशिल्ले वा जमिनी आशिल्ल्या लोकांक ताचो लाव जावंक शकता. हरकती आनी सुचोवण्यांक उक्ते दवरिल्ल्या CRZ ड्राफ्ट प्लानाक सध्या एक्टिविस्टांचो विरोध जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकार सगळ्या सरकारी खात्यांनी चलपी पेट्रोल डिझेलाच्यो गाडयो बदलून इलेक्ट्रीक गाडयो हाडपाचो आसा. कांय खात्यांनी हे आदींच इलेक्ट्रीक गाडयो वापरूंक सुरवात केल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. बांबोळे कुजिरा हेडगेवार शाळेच्या विस्तारीत बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक तो गेल्लो. गोंय खंय शिक्षणीक हब जातलो. संस्था सेटअप करूंक 3-4 संस्थांनी संपर्कय केला. It is my now request in this tenure we'll sign the agreement for the second phase and we'll inaugurate the project in my second tenure. It is my special request to inaugurate in my second tenure. Which is an electrical vehicles. Already we had signed the agreement. Our power secretary is here, Mr. Kunal. और उसने आपके साथ एग्रीमेंट साइन करके द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, हमने स्टार्ट कर दिए हैं. और इन फ्यूचर मुझे हमारी कोशिश यही है कि आगे आने वाले 1 साल में और नेक्स्ट ईयर में हम पूरे गवर्नमेंट के व्हीकल हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने जाने की हम सोच रहे हैं. और डेफिनेटली हम आगे आने वाले साल में वी आर थिंकिंग ऑफ to convert all our vehicles into the electrical vehicles. Government of Goa is not only the touristic destination. In future, the government of Goa and Goa state will also known for the education hub. Already we had passed the private education bill, and now the 3-4 societies had approached us. In future, the so many societies will come to establish here, and national and international students will also come in the state of Goa, and we will be recognized as the education destination, education hub in the state of Goa. इससे ज़्यादा करके हम सोचते हैं कि not only the touristic state but it is also the educational state. मोपा एअरपोर्टाच्या रस्त्याक जमीन वता जाल्यार थंय विमानतळच नाका. सरकार आपल्या मनात मारता तें करता म्हूण मोपाच्या शेतकारांचो बोवाळ सुरू. मोपा वाठारांतले शेतकार रस्त्यार. भूंय संपादनाक हरकत आसतना सरकार प्रकल्प फुडें कसो व्हरूंक शकता काय म्हूण आर्गुमेंट. शेतकारांचेर बळजबरी चल्ल्या. गोंयकारांनी अन्याया आड आदाराक येवचे म्हूण शेतकारांचो उलो. सगळी बळजबरी चल्लेली आसा. आयज आमचे कोणूच आयकोन घेनात. आयज जर आमकां सरकार जर आयकोन घेना जाल्यार आमी कोणा कडेन मदत मागपाची. आमी तांकां आमचे ऑब्जेक्शन रिटर्न ऑब्जेक्शन आमी लँड एक्विजिशन ऑफिसर जो आसा न्हू ताका आमी दिल्लेले. सो तेणीन आमची हियरींग घेतली, केस आमची डायरेक्ट भायर मारली तेणीन. सो आमी तांकां परतून आमी ताका हे केले, लेटर केले की आमकां तुमचो रिपोर्ट दियात, कित्याक लागून आमची केस भायर मारली तुमी ती. तो रिपोर्ट आमकां अजून दी मेरेन दिनात. पण कित्याक आमची केस भायर मारली ती आमकांय कळोंक जाय न्हू. आमी आतां कितकी वर्सां आमकां जल्म आमचो हाडला जाल्यार आमी शेती करून खाल्ली, काजी करून खाल्ल्यो. आमच्या काजी घालू नका काय आमच्या जिल्ह्याक सर्वीस ना गव्हर्नमेंट. कलमा इतकी हाडली, लायली, गाडपा लायली, सगळी कातरून उडयली. त्यांच्यानी करूच नका ह्याच्या नावान लढाचा. आमची फक्त 40 बायलां आसलेली, त्यांनी ते हजारांनी पुलीस फोर्स कित्याक हाडपाची. त्याच्या मनात चोर हा ताका भंय हा म्हणून त्यांनी इतको फोर्स हाडलो आनी आमकां अरेस्ट करून येयली. आनी 10:30 जायसर आमकां दवरले. ताका रायट हा बायलांक दवरपाचो इतकं लेट. आता आम्ही ते गुन्हे फातर काढून दुरीक घालून आम्ही तरुण लावून शेतां काढले, 10 खाणी भात काढलं वयर साड्या. माझं दुरीक घातलेलं हा अजून. ह्याका कोणी राट दिला आमकां विचारला. 4 वर्सां काजी हटली आमची, आमकां कोणी सांगला. सरपंचाक विचारला आमच्यो काजी हटले मरे. तुम्ही आमकां सांगायच्यो न्हू.
आता पंचायतीक खबर आसतली का आमकां खबर आसतली? आमकां पंचायत कित्याक जायी? भायल्या गांवांतले असो आमकां कोणी जाल्यार तरी सपोर्ट मातशें करा, कित्याक आमच्या रडाची पाळी येयल्या कोणें तरी धा गांवांतले सपोर्ट करा, खंयसून तरी सपोर्ट करा, कित्याक आमच्या मरणाची पाळी येयल्या इबो अन्न फातोडे उठतात भायली मनशां स्वागुयात बसलेली हा भुरग्या बाळा. गोंयकारांक नितळ पारदर्शक सरकार फक्त आपूच दिवंक शकता. बाणावले भशेन नावेली आपाच्या उमेदवाराक हाडात म्हूण आपाचो नावेलकारांक उलो. नावेले झेडपी पोटवेंचणुकेक आपाची मातेलदा दिसिल्व कॅन्डिडेट जाल्या. आप येत सावन राजकारणांत खंय बरोच बदल जाला. आज मेरेन खंयचेच पार्टीच्या झेडपींनी केल्ल्या कामाचो हिशोब दिल्लो ना. आप खंय सगळें पारदर्शक दवरतले. काँग्रेस दिल्लीन जायत करतालो, कांय करूं ना म्हणून बीजेपी हाडलो. बीजेपीन कांय केलें ना म्हणून आतां केजरीवाला काडलो. पूण 3 टर्म जालो तो सारको इतलो डेव्हलपमेंट करता. सो तीच उर्बा म्हाका येयली आनी हांवें हे पार्टीक वेंग मारल्या. आमी ओपनली लोकांक ट्रान्सपरन्सी कांयच धांपना आसतना आमी उक्तेपणी लोकांक कितें येता तें आमी लोकांक फावो करतली. आम आदमी पार्टी आज सगळे नावेलकारां लागीं मागता, लेट्स गो फॉर अ चेंज, लेट्स गो फॉर अ रिवॅम्प ऑफ द टोटल सिस्टम. फ्रॉम द टाइम आम आदमी पार्टी हैज कम, that is the time from onwards की every election has become important. ZP म्हळ्यार आज पासून हे कॉन्स्टिट्युएन्सी नावेलीन ZPन कितली फंड येयल्याय आनी तो फंड तेणे खूंय यूज जाला आज पासून खंयचे पंचायतीन तेणे दाखयलो ना. आमी आम आदमी पार्टी आमचो आप मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स म्हणचे कितें, आमगेलो ZP जेन्ना जिखोन येतलो लोकांच्या आदरान आमी जावन पयले सद्यार बजेट धाडटले, बजेट उरला आनी हो बजेट तुगेलो स्पेंड जाला. प्रत्येक जॉबाक ट्रान्सपरन्सी आम आदमी पार्टी आज दितली. आनी हे बुलेटीन सोंपोवचे पयलीं पळोवया गोंयच्यो एक बाकीच्यो खबरो. आणि दरवर्षी आम्ही हा कार्यक्रम IMBच्या तर्फे करत असतो. ह्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही हे तैलचित्रांचं प्रदर्शन जे केलेलं आहे ते गोव्यातील विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तिमत्व ज्यांचं मोठं योगदान गोव्यासाठी आहे, विविध क्षेत्रातील ह्या लोकांना आम्ही समोर बसवून लाईव्ह मॉडेल करून त्यांचे तैलचित्र केलेली आहेत आणि त्यांचं आम्ही वर्षाच्या अखेरीस मग आम्ही प्रदर्शन लावतो. यंदा आम्ही 18 मॉडेल वापरले आणि जास्त होते, 26 मॉडेल आम्ही ठरवलेले होते, पण लॉकडाऊनमुळे काही आमचे रद्द झाले, तर राहिलेले आम्ही 18 मॉडेलांचे तैलचित्र केलेले आहेत. आता एकूण आमच्या IMBकडे एकूण जवळजवळ 50 तैलचित्र आपल्या IMBकडे सध्या आहेत, जे IMBचं ॲसेट होणार आहे. IMBकडे ही सर्व तैलचित्र राहणार आहेत. ते निवड समिती आहे, ते निवड करणार आहेत आणि ते IMBकडे असणार आहे. हे प्रदर्शन जे आज सुरू झाले आहे ते येत्या 3 तारीखपर्यंत सुरू असणार आहे. आमी ही भारतीय गेम आसा, चडान चड हो मातयेंतलो खेळ आसा. आता मातयेन खेळपाक आमकां आवडना आनी तातूंत भितर आमी गांवठी समजतात, म्हणून खोखोक एक नवे फॉर्मॅट दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की Angel Brothers who have taken this initiative and we could see the infrastructure that they have built. We decided just 8 or 10 days back that we will host this. आयचो ग्रामसभा पळय कितें आसलो तो 12 पासून आमी ते डिस्कस करता. प्रिवियस ग्रामसभाचे आमी पळय इश्यूज रेज केलेले ते अजून आयज पासून ताणें सुटावे करूंक ना. ताका लागून आमी मातशे हे कशें आसा, वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द वे द पंचायत इज फंक्शनींग. आमी सारके बसन म्हटल्यार ते आमचे एज पर CPDP आर डेव्हलपमेंट प्लॅन्स पळय आमी सबमीट केलेले. वी हॅड गॉट सँक्शन ऑफ अबाउट 1 crore of rupees
फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ द 14 कमिशन. ताचे कितें तांणी आयज सांगलां फकत 5च प्रोजेक्ट केला म्हणा. दिस इज नॉट फेअर बिकॉज कितें आमी वी आर नॉट डुईंग थिंग्स फॉर आवर पर्सनल रिजन, वी आर डुईंग इट फॉर द पीपल. सो गांवच्या पासून जर आमी तर बसून सारके बसून ताये बसून आमी बसून स्पेशल मिटींग घेतलेली ऑफ डेव्हलपमेंट कमिटी, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी VDC, ते तर प्रपोजल तुमकडे तर फुडें व्हरोंक जायना आनी कित्याक तुमी बसले? हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.